पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां तांच्या सेशल्स भोंवडेच्या दुसऱ्या दिसा आयज गार्ड ऑफ ऑनर दिलो. दोनूय राष्ट्रां मदली इश्टागत आनी घटमूट द्विपक्षीय संबंद हातूंतल्यान दिसून आयले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत सेशल्स भागीदारी आनीक घटमूट करपाचो हेत आशिल्ल्या दौऱ्यावेल्या बसकेचेर चर्चा केली. ह्या वेळार भारत आनी सेशल्स हांचे मदली भागीदारी मुखार व्हरपा खातीर प्रधानमंत्री मोदी हांच्या उपस्थितीत साबार महत्वाच्या समजिकायेच्या कबलातींचेर सयो जाल्यो. प्रधानमंत्री मोदी हांकां पर्यावरण संवर्धन आनी टिकाऊ उदरगतीत केल्ल्या फुडारपणा खातीर सेशल्सचो सगळ्यांत व्हड गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉरायझन ह्या पुरस्कारान भोवमानीत केले. उपरांत सेशल्सचे राष्ट्राध्यक्ष पॅट्रिक हार्मन हांचे कडेन प्रधानमंत्र्यांनी द्विपक्षीय उलोवणी केली. ह्या वेळार आपल्या ह्या दौऱ्याविशीं उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें की भारत देश अशा हिंद महासागराची कल्पना करता जंय समृद्धी सुरक्षे वांगडाच अर्थीक समृद्धी लेगीत वाडटली. जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें. आवर विजन इज टू मेक. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या 135व्या मन की बात कार्यावळीत देश विदेशातल्या लोकांकडेन आपले विचार उक्तायले. फाटल्या 6 म्हयन्यांत मन की बात कार्यावळी वरवीं देशातल्या लोकांच्या जायत्या कामगिरींविशीं भासाभास जाली. जून म्हयन्यांत देशान विमान उड्डाण क्षेत्रांत मोठे यश मेळयले. MSME आनी एरोस्पेस क्षेत्राक नवे बळगे मेळपाक लागला. तेच बरोबर आत्मनिर्भर भारताचो संकल्प बळिश्ट जायत आसा. DRDOन स्वदेशी लॉंग रेंज लँड अटॅक क्रूज मिसायल हाची यशस्वी चाचणी केल्या. आयज आमचो भारत देश दर्यासावन मळबा मेरेन चड सुरक्षीत आनी आत्मनिर्भर जावपाक लागला अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपल्या मन की बात कार्यावळीत सांगले. एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई. C295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी. गणपतीच्यो मूर्ती तयार करपाचें काम आतां सुरू जाला. मूर्ती तयार करपी लोक आतां सक्रिय जाल्यात. नागरिकांनी गणपतीची मूर्ती ही आमच्याच कुंभार आनी कलाकारांनी तयार केल्ली घेवची. मातयेपासून तयार केल्ल्या मूर्तीक प्राधान्य दिवचें. प्लास्टर ऑफ पॅरिस पासून तयार केल्ली मूर्ती विकत घेवची न्हय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या मन की बात कार्यावळीत सांगलें. वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए. दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है. मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं. इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो. जो लोग भारतीय जनता पक्षान आयज आपल्या मुख्यालयात मन की बात कार्यावळीचे प्रसारण डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यादिस्तीक बलिदान दीस आणि आपल्या कार्यकर्त्यां खातीर डिजिटल प्रशिक्षण सत्र ह्यो 3 कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. मन की बात ही कार्यावळ सरकार आणि लोकां मदले संबंध घटमूट करता, जाल्यार डिजिटल प्रशिक्षण कार्यावळ ही कार्यकर्त्यांक प्रशिक्षित करपा खातीर म्हत्वाची आसा. ह्या वेळार भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष, मंडळ अध्यक्ष आणि पक्षाचे कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. मन की बात कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हांचे आतांच आयकले आनी तांच्यांनी शेवटची दिल्ली मेसेज कॅच द रेन ही खूब म्हत्वाची आशिल्ली. त्या खातीर म्हाका दिसता आमी सगळे जाण म्हणून पावस कमी पडपाक लागला ते कॅच द रेन सत्यात कळटले.
हांव हांगासर उलोवपाक उबो रावल्लो आसा बलिदान दीस डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांचेर. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हे आमच्या पयल्या मंत्रिमंडळांतले खरें म्हणजे इंडस्ट्रीज मिनिस्टर आशिल्ले. बट तांकां जेन्ना नेहरूजींचे विचार पडटना की ह्या देशात ह्या काश्मीरा विशयीचो विशय जम्मू आनी काश्मीर ह्या देशाचो अविभाज्य घटक आसा, अखंड भारताचें स्वप्न हे साकार जावपाक जाय. डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी, हमने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता देखे हमने स्ट्रॉन्ग कैडर बनाने का जो संकल्प किया है वही आगे आने वाले इसमें उपयोग आएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची मन की बात कार्यावळ आयज शिवोले प्रसारीत जाली. भाजपाच्या शिवोली मंडळाचे सरचिटणीस परेश पालेकार हांणी कार्यावळ पळयल्या उपरांत सांगले की मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यांनी महत्वाचे मुद्दे मांडल्यात. चवथीच्या गणेश मुर्तींविशीं प्रधानमंत्र्यांनी उल्लेख केला अशें पालेकार हांणी सांगले. आजच्या मन की बातान आमी एक हे केले की प्रधानमंत्रीन जे आमची गणेश चतुर्थीचो जो उल्लेख केलो आणि गणेश चतुर्थीच्या निमतान सगळ्यांनी जो प्लास्टर ऑफ पॅरिस जो गणपती आमी अवॉयड करपाचो आणि फक्त मातयेचो जो गणपती आहा तोच खरेदी करपाचो आणि तेजो उत्सव करपाचो हेजेर स्ट्रेस दिले. तशेंच आयच्या मन की बातान जे प्रधानमंत्रीन आमकां प्लास्टीक फ्री ही प्लास्टीकचो उपयोग हो जी वेस्ट बॉटल्स आसा हेजो कसो करचो जेणे करून प्लास्टीक वॉल जी आमी प्रधानमंत्रीने एक हे दाखयला तेजेरूय बऱ्यापैकी उल्लेख जालो. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी पर्यावरणाक अनुकूल आशिल्ल्या मातयेच्या गणेश मुर्तीच्या वापराचेर भर दिल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे उपकार मानले. मातयेच्या गणेश मुर्तींक संरक्षणाची गरज आसा, ताका लागून प्रधानमंत्र्यांचो हो खातीर व्हड उर्बा दिवपी आसा अशें प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगले. पीओपी पासून तयार केल्ल्या गणेश मुर्तींचो बेकायदेशीरपणान वापर सुरूच आसा हाचेर आमदार शेट हांणी हुस्को उक्तायला. आज जो मन की बात प्रोग्राम जालो माननीय देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी हेच्यानी एक उल्लेख जालो की गणेश मूर्ती ज्यो आसा ह्यो प्लास्टरच्यो नसोंक जायना आनी त्यो मातयेच्यो केल्ल्यो आसता त्या मुर्तीचें लोकांनी पूजन करूंक जाय अशें तेंच्यांनी जे आयज स्टेटमेंट केल्लें त्या बद्दल हांव आमच्या सगळे आर्टिस्ट जे गोंयांत आसा जे मुर्तीकार आहात जे माती पासून मुर्ती तयार करतात आनी सबंद देशवासियां त्या वतीन हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी यांचे आभार मानतो. राष्ट्रीय पोलिओ दिसा निमतान आयज 5 वर्सां मेरेनच्या सगळ्या भुरग्यां खातीर पल्स पोलिओ वाशिनीकरण मोहीम सुरू आसा. सगळ्या प्राथमीक भलायकी केंद्रां, सामुदायिक भलायकी केंद्रां, जिल्लो हॉस्पिटलांनी फुकट पोलिओ दिवपाची व्यवस्था केल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. हे मोहिमे खाला दरेका भुरग्याक पोलिओचे 2 थेंब दिले. पणजे वाठारांत वट्ट 19 पोलिओ बूथ स्थापन केल्यात आणि ह्या मोहिमे खाला 1990 भुरग्यांक हे डोस दिवपाचे ध्येय आसा अशें वैजकी अधिकारी डॉ. सायली शिरोडकार हिणें सांगले. सकाळी 8 वरांचेर सुरू जाल्ले हे वाशिनीकरण सांजे 5 वरां मेरेन आसतले. आज नेशनल पोलियो डे है. पोलियो डे के इस अवसर पर 5 साल के नीचे के सभी बच्चों को पोलियो डोज देना चाहिए. सभी पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सभी जगह पे पोलियो डोज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं. मैं सभी पेरेंट्स को आह्वान करता हूं कि चलो आ जाओ और पोलियो डोज अपने बच्चों को दे दे. विल एरिडिकेट द पोलियो फ्रॉम अवर कंट्री. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी गोंयचो गिरेस्त इतिहास आनी दायजाचें प्रतीक आशिल्ल्या पुनर्स्थापीत केल्ल्या हळर्ण किल्ल्याचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार आमदार प्रवीण आर्लेकार, सरकारी अधिकारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. पुरातत्व खात्यान हो किल्लो पुनर्स्थापीत करपाचो घेतिल्लो निर्णय फरतलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. फाटल्या 7.5 वर्षाच्या कार्यकाळात अशाच पद्धतीत आम्ही जाका म्हणटा की विकास, विरासत भी और विकास भी. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या कार्यकाळात आम्ही जाका म्हणटा की विकासा बरोबर विरासताकूय बी खूप महत्व दिला. आमचे आर्कोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हे आमकां टिकोवन दवरपा खातीर सातत्यात आमचो प्रयत्न आसा. म्हणून तर 8.5 वर्षाच्या कार्यकाळात घुवळी वखदांच्या विळख्यात भायर काडपा खातीर पुलिसांनी मोठी मोहीम सुरू केल्या. केंद्र सरकारच्या नशामुक्त भारत मोहिमे अंतर्गत फुडल्या 3 वर्सांत गोंय राज्य नशामुक्त करतले अशी पुलीस महासंचालक अलोक कुमार हांणी घोषणा केली. आंतरराष्ट्रीय दिनानिमतान गोंय पुलिसांनी
10 किलोमीटर एंटी नार्कोटिक्स रनचे आयोजन केले त्या वेळार ते उलयताले. पिछले 5 सालों में गोवा पुलिस ने 900 से ज़्यादा केसेज रजिस्टर किए हैं, 1000 से ज़्यादा लोगों को ड्रग के केसेज में अरेस्ट किया है, 1000 kg से ज़्यादा ड्रग सीज भी किया है और बहुत सारा डिस्ट्रॉय भी किया है. लेकिन केवल एनफोर्समेंट से ड्रग के खिलाफ की लड़ाई नहीं जीती जा सकती है. इसके लिए कम्युनिटी आउटरीच, फैमिली एंड कम्युनिटी लेवल पे भी हम सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा ताकि नशा मुक्त भारत का जो सपना है वो साकार हो सके. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.